गोय हे ताजेच एक प्रतीक असा. आम्ही जेन्ना राष्ट्रीयता दाखयता तेन्ना गोय जरी 14 वर्सां उसरा जरी स्वतंत्र जाले आसत जाल्यार सुद्धा आम्ही खंयसरूच फाटी उरूंक ना. आम्ही सगळे जाण त्याच राष्ट्रवादांतल्यान भरिल्ले आणि सगळ्यात पहिल्यान म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी पहिले राज्य. आम्ही सगळ्या बाबतीत पुढे वचपी हे पहिले राज्य. आमकां त्याचो अभिमान असा. म्हणून तर आज जेन्ना राष्ट्रीय स्तराचेर खंयचोय कार्यक्रम आम्ही जेन्ना घडोवन हाडटा तो कार्यक्रम फॉलो करपा खातीर देशातले तरणाटे, देशातले सरकार, देशातले बाकी सगळे जाण सातत्यात फुडें आसा. जावं त्यो नॅशनल गेमीचे आयोजन आसतले, जावं ते इंटरनॅशनल वर्ल्ड फिडे फिडे चेसचे आयोजन आसतले. हे आयोजन करता आसतना गोंय बाकीच्या राज्यापेक्षा एक स्टेप फुडें दवरून वेगवेगळे इंटरनॅशनल आणि नॅशनल इव्हेंट सातत्यात गोंयांत करून दाखयता. भारतात आम्ही म्हणटा तशें भारतात पुराय राज्याच्या पेक्षा गोंय राज्य एके दृश्टीन आनिकूय आम्ही फुडें आसा हे आम्ही सातत्यात दाखयता. आणि ताजेच प्रतीक म्हणून आयज पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या ठिकाणी तालुका लेवलाचेर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स हांच्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. पुराय देशभर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कलेक्टर हांच्या वतीन रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उलोक वो मारून तांच्यांनी नेहरू युवा केंद्र आसतले, NSS आसतले, NYKs आसतले अशा सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम पुराय देशभर हो आयोजित केला.